नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमका सगळ्यांक मायमुखाचो येवकार. पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. दिल्लीत मनयलो राष्ट्रीय मानवाधिकार दीस. मानवाधिकार उल्लंघन पयस करपाक लागून आणि लोकांक तांचे अधिकार दिवपाक लागून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता बरे काम, सांगले राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी. लोकसभा आणि राज्यसभेत विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून आयज लेगीत संसदेचे कामकाज जाले स्थगीत. सोरोस मुद्द्यावेल्यान भाजपाची भासाभासीची मागणी. बांगलादेशात हिंदूंचेर जावपी अत्याचारा आड गोंय, देश आणि पुराय संवसारभर विरोध प्रदर्शन आसा सुरू. बांगलादेशातल्या अल्पसंख्याकांचेर जावपी अत्याचार थांबोवपाचे भारताचे आवाहन. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हाजेरीत आयज मनयलो ऊर्जा सप्तक 2024. तरेकवार संस्था आणि विद्यार्थ्यांक भेटले पुरस्कार. दिवचलेचो फामाद वर्सुकी नवो सोमार उत्सव मनयलो उमेदीन आणि भक्तिभावान. ग्रामस्थ गांवकार मंडळ तशेंच 10 जण बाजारकार मंडळाच्या वांगड्यांनी घेतली शांतादुर्गेची भेट. आणि आता खबरो विस्तारान. सगळ्या मनशांचे अधिकार आणि सुरक्षा हांका बळगे दिवपाक लागून नवी दिल्लीत आयज राष्ट्रीय मानवाधिकार दीस मनयलो. ह्या सुवाळ्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी मानवाधिकार आयोगा सकलचे अधिकार दिल्यात त्यांची तोखणाय केली. आताचे डिजिटल युग परिवर्तनशील आसा, पूण सायबर गुन्यांव आणि गुप्तताय हेवूय वाडत आशिल्ल्या कारणान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी खंत उक्तायली. सायबर गुन्यांव सुटावे करपाची जापसालदारकी प्रसार माध्यमांची आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें. मानवाधिकार उल्लंघन पयस करपाक लागून आणि लोकांक तांचे अधिकार दिवपाक लागून आयोग बरे काम करता अशें तांणी मुखार सांगलें. सरकार सभी के लिए आवास, स्वच्छ पेयजल, बेहतर स्वच्छता, बिजली, रसोई गैस और वित्तीय सेवाओं से लेकर स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक कोई सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक अधिकारों की गारंटी भी देती है. ये उल्लेखनीय है कि बुनियादी आवश्यकताओं के प्रावधान को अधिकारियों के रूप में देखा जाता है. इस नई सोच का एक बेहतरीन उदाहरण है स्वच्छ भारत मिशन, जो स्वच्छता को एक बुनियादी अधिकार के रूप में मैं देखता हूँ. इस वर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस पर भारत ने एक अभियान शुरू किया, हमारा शौचालय हमारा सम्मान. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी आयज पत्रकार परिशद घेऊन मुद्रांक नीती, भारताचे अर्थव्यवस्थेची स्थिती आणि फुडल्या आर्थिक बदलांचेर खोस उक्तायली. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे फुडले निर्णय भारताची आर्थिक दिका स्पष्ट करून ताचो लाव सामान्य जनतेक दिवपाचो यत्न आरबीआय करतले अशें आरबीआयचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हांणी सांगलें. Inflation growth balance is the most important task ahead of the Reserve Bank, and I am sure the team RBI under the leadership of the new governor will take it forward. Cyber security and its associated risks and threats, I think that is a big challenge for every authority, not only in India but all over the world, and particularly for a central bank. In the last 6 years and even earlier also, we have given a lot of attention to this issue of cyber security and dealing with cyber challenge, the cyber threats and challenges. That is a continuing task because the challenges are continuing, new challenges are emanating, and that will be a continuing challenge for every central bank in the world, including the Reserve Bank of India. आयज लोकसभेत अदानी मुद्द्यावेल्यान विरोधकांनी बोवाळ केल्ल्यान लोकसभेचे कामकाज पयलीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत दिसभरा खातीर स्थगीत केलें. जर संसद चलतली जाल्यार मर्यादा आणि मानान चलतली अशी टिप्पणी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला हांणी केली. 11 वरांचेर जेन्ना लोकसभेचे कामकाज सुरू जालें तेन्ना सगळ्या पक्षांच्या वांगड्याकडेन लोकसभेचे कामकाज बरे तरेन चलोवपा खातीर लोकसभेच्या अध्यक्षांनी आवाहन केलें, पूण ताचो कांयच परिणाम जालो ना. विरोधी पक्षांच्या वडील फुडाऱ्यांचे वागप संसदीय व्यवहार आणि नेमाप्रमाण खेरीत योग्य ना अशें लोकसभा अध्यक्षांनी खर उतरांनी शिटकायलें. संसद की गरिमा, परंपरा, मर्यादा, प्रतिष्ठा को बनाए रखें. मर्यादित गरिमा आचरण रखेंगे तो जनता में एक ठीक संदेश जाएगा, सकारात्मक संदेश जाएगा.
इस लोकतंत्र के मंदिर के प्रति लोगों की बहुत आस्था विश्वास है। 75 वर्ष में हमने इसी चर्चा, संवाद, असहमति, तीखी आलोचना, ये सब इस सदन में हुए हैं, जो यहाँ की परंपराएं भी रही है। आप सकारात्मक सहयोग करें, जो कुछ भी विषय मुद्दे हैं आप आकर चर्चा करें। सत्ता पक्ष से प्रतिपक्ष के लोग आपस में बैठकर चर्चा करें, सदन को चलाने का प्रयास करें। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण समय होता है। पूर्व में भी कई बार चर्चा हुई कि प्रश्नकाल में हम सदन को चलने देंगे। मुझे आशा है कि आप इस परंपराओं को, परिपाटियों को और इस सदन की पीठ को आप सकारात्मक सहयोग करेंगे। राज्यसभेत लेगीत सत्ताधारी पक्षान काँग्रेस पक्ष आणि जॉर्ज सोरोस हांच्या तथाकथित संबंधांची भासाभास जावची अशी मागणी केल्ल्यान विरोधी पक्षान बोवाळ करपाक सुरुवात केली। ह्या बोवाळाक लागून राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड हांणी राज्यसभा पुराय दिसा खातीर स्थगीत केली। काँग्रेस आणि जॉर्ज सोरोस हांच्या मदले संबंध देशाच्या आंतरीक सुरक्षे खातीर धोकादायक आसात अशें राज्यसभेचे वांगडी आणि भाजप पंगडाचे मुखेली JP नड्डा हांणी सांगलां। संस्थाओं से जुड़ा होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्थाओं के साथ संलिप्त होना कांग्रेस पार्टी का, ऐसी संस्था को कोर्ट चेयर करना कांग्रेस की नेतृत्व के द्वारा, यह बताता है कि यह देश में की आंतरिक सुरक्षा और देश की बाह्य सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और इसकी फंडिंग, इसको आर्थिक रूप से मदद देने का काम यह जॉर्ज सोरोस कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का और जॉर्ज सोरोस का क्या रिश्ता है। जॉर्ज सोरोस हांणी भारतीय अर्थव्यवस्था नष्ट करपाची धमकी दिल्या आणि हाचे खातीर $1 बिलियन खर्च केल्यात आणि हो विषय खूपच गंभीर आशिल्ल्या कारणान हो फक्त भाजपाचो मुद्दो नसून तो देशाचो मुद्दो आसा अशें संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू हांणी सांगलें। कि जॉर्ज सोरोस का संबंध कांग्रेस के नेतृत्व से जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी का ही मामला नहीं है, ये मामला का है। और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व और जॉर्ज सोरोस का संबंध सबको मालूम है। और जॉर्ज सोरोस ने खुलेआम भारत को चेतावनी दिया है भारत सरकार के खिलाफ, और भारत के अर्थव्यवस्था को नष्ट करने के लिए उन्होंने $1 बिलियन का भी आवंटन किया गया है। ये तो सबको मालूम है, उन्होंने ओपन डिक्लेयर किया है। और उस जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के नेतृत्व का संबंध भी सबको मालूम है। ये विषय बहुत गंभीर है। ये भारतीय जनता पार्टी का ही मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरा देश का मुद्दा है। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक लहानसंच विसव। बॉलीवुड या हॉलीवुड, बीते दिनों की याद, इस हफ्ते बॉक्स ऑफिस का हाल, OTT पर है किसकी धूम, थर्सडे मॉर्निंग है मनोरंजन से भरपूर। DD मॉर्निंग शो सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे दूरदर्शन पर। देखिए अयोध्या में श्री रामलला मंदिर से नित्य आरती का सजीव प्रसारण प्रतिदिन प्रातः 6 बजे DD नॅशनल पर। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक येवकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरांकडेन। महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मध्य प्रदेशाचे कॅबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हे आयज गोंय भेटेर आयल्यात। मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत आणि राजशिष्टाचार मंत्री मोविन गुदिनो हांणी देवेंद्र फडणवीस आणि कैलाश विजयवर्गीय हांकां दाबोळी विमानतळाचेर येवकार दिलो। महाराष्ट्राच्या वेंचणुकेच्या निकाला उपरांत मुखेलमंत्री पदाचेर देवेंद्र फडणवीस हांणी सोपूत घेतल्या उपरांत तांची ही पयलीच गोंय भेट आसा।
दोनच दिसा पयलीं भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि राज्यसभेचे खासदार अरुण सिंग हांणी गोंयाक भेट दिल्ली। ताका लागून भारतीय जनता पक्षाच्या संघटनाचे काम घटमूट करपाक लागून आयची देवेंद्र फडणवीस आणि कैलाश विजयवर्गीय हांची भेट महत्वाची थारता। बांगलादेशात हिंदूंचेर जावपी अत्याचार आणि मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाक लागून पुराय संवसारभर विरोध प्रदर्शन सुरू आसा। भारताचे विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री सोमारा ढाकात आशिल्ले। थंय तांणी अंतरीम प्रशासक मोहम्मद युनुस आणि हेर वडील फुडाऱ्यां बसका घेतली। अल्पसंख्याकांचेर आणि धर्मीक स्थळांचेर सुरू आशिल्ले हल्ले हो चिंतेचो विशय आसा अशें विदेश सचिव विक्रम मिस्री हांणी बसकेत नमूद केले। युरोपीय संघान लेगीत युनुस प्रशासनाचेर प्रस्न उपस्थित केल्यात। आयज राजधानी दिल्लीत ह्याच मुद्द्याचेर 3 मूर्ती रस्त्याचेर प्रधानमंत्री संग्रहालया लागसार विरोध प्रदर्शन घडून हाडलें। बांगलादेशात जावपी घडणुकांचेर सारफी रुतंबरा हांणी दुख उक्तायलां आनी हिंदूंक एकवटीत जावपाचें आवाहन केलां। देश के हिंदुओं के ऊपर जिस तरह वहाँ अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ हिंदू स्त्रियों की अस्मिता पर, उनके मान सम्मान पर चोट मारी जा रही है। जिस देश के वासी अपने देश को अपना मानते हैं, अपना ही देश अपना दुश्मन हो जाए तो भारी पीड़ा होती है और इसकी वेदना पूरे विश्व के अंदर सभी सज्जन शक्तियों को है। मैं सोचती हूँ कि देश की सरकार ने निश्चित रूप से पहले भी पहल की होगी, लेकिन अभी प्रत्यक्ष रूप में जिस तरह की पहल की है कि हमारे संबंध तभी तक ठीक बने रह सकते हैं जब हमारी भावनाओं का सम्मान होगा, जब हमारी मूल जो धर्म की धारणा है उस पर चोट नहीं होगी। हिंदू जाति को अपनी समस्त अलग अलग धारणाओं का त्याग करके एक हो जाना चाहिए। बांगलादेशात हिंदूंचेर जावपी अत्याचार आणि मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाक लागून पुराय संवसारभर विरोध प्रदर्शन सुरूच आसा। ताचोच परिणाम म्हणून गोंय राज्यातय आयज पणजेंतल्या आझाद मैदानाचेर देशप्रेमी नागरिक समितीच्या वांगड्यांनी एकठांय जावन बांगलादेशात सुरू आशिल्ल्या हिंदूंच्या अत्याचार घटनेचो निषेध केलो। पणजेंतल्या आझाद मैदानाचेर जमिल्ल्या देशप्रेमी नागरिक समितीच्या हिंदू वांगड्यांनी हातात भगवे झेंडे घेवन बांगलादेशातल्या घटनेच्या आड घोषणाबाजी केली आणि हिंदू भावंडांचेर जावपी जर कोणी अत्याचार केलो जाल्यार तो आमी सहन करचे ना अशें सांगलें। बांगलादेशान सत्ता पालट जाल्ली आसा, खंय तरी कट्टर इस्लामीक दार्जिन्या कडेन सत्ता गेल्ली आसा। एका तेंपार बांगलादेशात जवळ जवळ 22% हिंदू आशिल्ले, थंय आयज हिंदू 8%चेर पावल्या आनी त्याही 8%चेर अत्याचार चालू आसा। कितलेशेच हल्ले जाले, आमची देवळां, आमची धार्मिक स्थानां हिंदूची ही मोडली गेली। कित्येक फॅमिली तांचे धंदे हे उद्ध्वस्त केल्ले गेले। म्हाका दिसता बांगलादेशाक खंय तरी याद करून दिवपाक जाय की 1971 भारतीय सेनेन तांचे बांगलादेशी महिला आणि तांचेर जे अत्याचार पाकिस्तानाने केल्ले ताच्या पासून भारत देशान तांची मुक्तता केल्ली, एक देश निर्माण केलो। त्या खंय तरी जर्नीच्यान आयज हे कट्टर इस्लामीकरणा कडेन वता। राजधानी पणजेंतल्या कला अकादमीत आयज राष्ट्रीय उर्जा संवर्धन सप्तक 2024 हो सुवाळो वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांच्या हाजेरीत व्हडा दबाज्यान मनयलो। ह्या सुवाळ्यांत उर्जा बचती खातीर कार्य केल्ल्यांक राष्ट्रीय उर्जा संवर्धन सप्तक 2024 हो पुरस्कार भेटयलो। फुडारांत दर एकाक उर्जेची व्हड गरज आशिल्ल्या कारणान दर एकान उर्जेची बचत करपाची गरज आसा अशें वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर हांणी आपल्या उलोवपांत सांगलें। हरित उर्जा हे देशाचेच न्हय तर राज्याचेंय भविष्य आसा, ताका लागून दर एकान हरित उर्जेचें कार्य फुडें व्हरपाक जाय। ह्या कार्याचो निर्धार विद्यार्थ्यांनी करपाक जाय अशें मत सुदीन ढवळीकर हांणी उक्तायलें। तर राज्याचे मुखेल वीज अभियंते स्टीवन फर्नांडीस हांणी उर्जेचें रक्षण आनी पर्यावरण वाचोवपाक लागून शाश्वत उदरगतीची गरज आसा अशें सांगलें। ह्या कार्यावळींत तरेकवार संस्था, शासकीय विभाग आनी राज्यांतल्या कांय शाळांच्या विद्यार्थ्यांक उर्जा संवर्धना खातीरचो पुरस्कार भेटयलो। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी म्हटलां की बाय से 2040 500 गीगावॅट ग्रीन एनर्जी आम्ही तयार करतले, सोलर एनर्जी।
आणि आमचो डिमांडूय तसो आसा. फुडल्या 10-15 वर्सांत साधारण 800 गिगावॅटा वयल्यान 1800 पर्यंत वचूं येता अशें हें आसा. आमची जाता जवळ जवळ 10 to 15% एवरी इयर इन्क्रीज. इफ यू कन्सिडर जाल्यार 2030 आमकां 1200 मेगावॅट वीज जाय. आतां 2030 1200 मेगावॅट वीज जाय आनी ती जर परत थर्मलांतल्यान आयली जाल्यार परत पोल्युशन वाडत वतलें. आनी त्या खातीरूच ग्रीन एनर्जी मुखार दवरून आमी मार्गक्रमण करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. पाकिस्तानात जल्म घेतिल्ल्या पूण सध्या गोंयांत स्थायीक आशिल्ल्या शेन सेबेस्तियन पेरेरा हाका CAA कायद्या खाला भारतीय नागरिकत्व दिला. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी शेन सेबेस्तियन पेरेरा हांकां आनी तांच्या घरच्यांक CAA कायद्या खाला भारतीय नागरिकत्वाचे प्रमाणपत्र भेटयलें. ही कार्यावळ मंत्रालयांत आयज अधिकाऱ्यांच्या हाजिरीत जाली. हाच्या पयलीं CAA खाला जोसेफ पेरेरा हाका भारतीय नागरिकत्व मुखेलमंत्र्यांच्या हस्तुकी प्रदान केल्लें. शेन सेबेस्तियन पेरेरा हो आपल्या मिसेस आपल्या भुरग्याच्या हांगासर आयलो. ताणें आपली सिटीजनशीप घेतली आनी आपल्याच उतरांतल्यान म्हाका सांगलें की ताका कोणी व्हडली मदत दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी करूंक ना. बट इतलो सिंपल प्रोसेस ताका 3 म्हयन्यांनी आपली सिटीजनशीप जी आसा पळय ती ताका डायरेक्टली मेल स्वता एप्लाय केलें. म्हणून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी आणि होम मिनिस्टर अमित शहा हांचे खूब खूब धन्यवाद म्हणटा. एखाद्या सामान्य मनशाक सुद्धा आपली CAAच्या अंडर सिटीजनशीप मेळपा खातीर इतको स्ट्रीमलायन प्रोसेस करून दिल्या उपरांत कितलेशे भारतीय जे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश बाबडे थंय रडटात, बाबड्या थंय इतको त्रास जाता, तांकां दिसता की आपल्या भारतीय नागरिकत्व मेळचें आनी ताच्या खातीर ते सातत्यान प्रयत्न करतात. ताका 43 वर्सां उपरांत न्याय मेळ्ळो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर शेन सेबेस्तियन पेरेरा हेका. एक जो गोंयकार हेका आज नागरिकत्व दिता आसतना म्हाकाय मनाक एज अ मुख्यमंत्री खूब आनंद जाता. CAA कायद्या खाला भारतीय नागरिकत्व मेळ्ळ्या उपरांत शेन सेबेस्तियन पेरेरा हाणें गोंय राज्याचे तशेंच मुखेलमंत्र्यांचे उपकार मानले. मडगांवच्या रवींद्र भवनात आयज सरस महोत्सवाचे उक्तावण मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी जालें. राज्यांतल्या आप वावुरपी गटांच्या बायलांक उर्बा दिवपाक लागून राज्य सरकाराच्या वतीन दर वर्सा सरस महोत्सव आयोजीत करतात. आप वावुरपी गटांच्या बायलांनी तयार केल्ल्या वस्तूंचे, कलाकुसरीच्या कामाचे तशेंच तरेकवार पारंपारीक खाद्य पदार्थांचे प्रदर्शन ह्या महोत्सवात जाता. आप वावुरपी गटांच्या बायलांनी तयार केल्ल्या तरेकवार पारंपारीक खाद्य पदार्थांक ह्या सरस महोत्सवात बाजारपेठ मेळोवन दिवपाचो हेत सरस महोत्सवाचो आसा. आप वावुरपी गटांच्या बायलांनी घेतलेले कश्ट हाचे महत्व विशद करून मुखेलमंत्री सावंत हांणी आप वावुरपी गटांची तोखणाय केली. आयच्या कार्यावळीत मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या वांगडा समाज कल्याण मंत्री सुभाष फळदेसाय, पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेरा, नावेलीचे आमदार उल्हास तुयेकार, दक्षिण गोंय जिल्लो पंचायत अध्यक्षा संजना वेळी, दक्षिण गोंय कार्यावळ अधिकारी दीपाली नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. आणि स्वयंपूर्ण गोंय करपाक जर सगळ्यात व्हडलो आदार कोणाचो जाल्यार तुमचो आसा, महिला भगिनीचो. त्याय खातीर तुमच्या खूब खूब अभिनंदन करता. कारण एग्रीकल्चर आसतलें, हॉर्टिकल्चर आसतलें, फिशिकल्चर आसतलें, डेरी कल्चर आसतलें, स्किलिंग, रिस्किलिंग, अपस्किलिंग कन्सेप्ट आसतलो, हँडीक्राफ्ट आसतलें, कॉयर आसतलें, PM विश्वकर्मा आसतलें. ह्या सगळ्या योजनांनी जर सगळ्यात चड वांटो जर कोणाचो आसा न्ही जाल्यार तो महिलांचो आसा. 80% वांटो हो तुमी घेतला आनी हो तुमी कन्सेप्ट फुडें व्हरता. अशाच पद्दतीचो हो तेंको सदोदीत गोंय सरकारा कडल्यान तुमकां सगळ्यांक उरतलो. तुमी सगळीं जाणां तिजे म्हणण्या डायरेक्टराचे म्हणण्या की 11 दिवचलेचो फामाद वर्सुकी नवो सोमार उत्सव काल व्हडा उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयलो. दिवचलची ग्रामदेवी श्री शांतादुर्गा हिका हो नवो सोमार उत्सव समर्पित म्हण भावीक मनयतात. ग्रामस्थ गांवकार मंडळाच्या वतीन गांवकारवाडा, दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा देवळात तशेंच 10 जाण बाजारकार मंडळाच्या वतीन आतील पेठेतल्या श्री शांतादुर्गा मठ मंदिर देवळात हो उत्सव यशस्वीरित्या साजरो जालो. ह्या वेळार श्री शांतादुर्गा हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांचे भजन जालें. ह्या उत्सवांत धर्मीक विधी, संगीत सादरीकरण, भजन, पालखी, मिरवणूक हाचो समावेश आसता. ह्या नवो सोमार उत्सवाक राज्यातल्या तरेकवार वाठारांतले भावीक उपस्थिती लावन श्री शांतादुर्गा देवीचो आशीर्वाद घेतात. पर्ये मतदारसंघातल्या मोर्ले हांगाच्या सभाघरांत काल उदका प्रकल्पाचो भूमिपूजन सुवाळो जालो.
मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्या हाजेरीत हो सुवाळो पार पडलो। केंद्र सरकाराच्या फाटबळाचेर राज्याच्यो विविध वाठारांची उदरगत करतना खंयचोय घटक उदरगतीच्या प्रवाहांतल्यान वंचित उरचो ना हाची काळजी भाजपा सरकार घेता। नारी कल्याण, युवा शक्ती कल्याण, किसान शक्ती कल्याण आणि गरिबांचे कल्याण ह्या तत्वांचेर राज्य आणि केंद्रातले भाजपा सरकार काम करीत आसा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें। ह्या कार्यावळींत मुखेलमंत्री सावंत हांच्या सयत भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर, पर्येच्यो आमदार डॉक्टर देविया राणे, जिल्लो पंचायत वांगडी सगुण वाडकर, देविना दास, भिरोडा पंचायतीचे सरपंच उदयसिंह राणे, मोर्लेचे सरपंच अमित शिरोडकार, केरीच्यो सरपंच सुप्रिया गावस, पर्येच्यो सरपंच दीपा नाईक आणि हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। 500-600 लोक किंवा 1000 लोक हा मुद्दा म्हणटालो येदी व्हडली सभा कित्याक, ही तर जाहीर सभा आसा, त्या ते तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा अभिनंदन करता। तुमचो सगळ्यांचो असोच मोख डॉक्टर देविया राणे आणि विश्वजीत राणे हांचेर आसूनी, मोदीजीचेर आसूनी, भारतीय जनता पार्टीचेर आसूनी आणि म्हाजेरूय बी थोडोसो आसूनी इतकें हांव तुमच्या लागीं मागता। आणि परत एकदा सगळ्या जाणांक भारतीय जनता पार्टीचा सगळ्या जाणां हात वयर करात। अशें जावचें ना, दोनूय हात वयर करात, नेटान मोठी आवाजात भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, भारत माता की वंदे वंदे, मोदी जी आप आगे बढ़ो, मोदी जी आप आगे बढ़ो। 70 तालुक्याची पुराय उदरगत होच ध्यास दवरून जनकल्याणा खातीर आपूण वावुरता। ह्या खातीर सरकाराचे पुराय सहकार्य मेळत आसा। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे लेगीत 70 तालुक्याच्या उदरगतीचे प्रकल्प रोखडेच मंजूर करतात। भाजपाच्या डबल इंजिन सरकाराक लागून हे शक्य जालां। पर्ये मतदारसंघातलो उदका प्रकल्प लोकांक खूप उपेगी थारतलो। लोकांची मागणी सरकारान पुराय केल्या। पर्येच्यो आमदार देविया राणे हांणी प्रकल्पाक लागून केल्लो पाठपुरावो महत्वपूर्ण थारता अशी तोखणाय भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केली। आणि आता खबरापत्रांत घेऊया एक ल्हानसोच विसव। योगाभ्यास से आपके मन और शरीर में एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा उत्पन्न होती है जो आपको ऐसी ताकत देती है जिससे आपके शरीर में कोई रोग, कष्ट और व्याधि नहीं पनपने देती। देखिए आरोग्य योग प्रतिदिन प्रातः 7 बजे, पुनः प्रसारण रात 11:30 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। ह्या ल्हानशा विसवा उपरांत परत एक फावट तुमकां सगळ्यांक मायमुगाचो विकार। तुम्ही पळयतात पणजी दूरदर्शनचे कोंकणी खबरापत्र। वचूया मुखावेल्या खबरां। मुळगांव दिवचले हांगा आयज मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांचे हस्तुकी महाराष्ट्र आनी गोंय राज्या खातीर आयोजीत केल्ल्या 3 दिसांच्या टपाल कर्मचारी भासाभास सत्रांचे उक्तावण जालें। गोंया खातीर स्वतंत्र टपाल मंडळ गरजेचें आसा अशें तांणी सांगलें। स्वतंत्र टपाल मंडळ जाल्या उपरांत गोंयच्या अर्थीक उदरगतीक चालना दिवप शक्य आसा अशें मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी मुखार सांगलें। 300 परस चड लोक वांटेकार जाल्ल्या ह्या भासाभास सत्रांत पोस्टल सेवेचे महत्व मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी स्पष्ट केलें। महाराष्ट्रातील पुरावा एका पोस्टलमध्ये एम्प्लॉई होता, पण ते लगेच म्हणजे पोस्टने जाऊन आंधळी इथं आला तर तो जास्त माहिती राहू शकत नाही, जर आपण परवडत नाहीये मिनिमम 80% काम करणं। आणि परत भाषेचा पण थोडासा प्रॉब्लेम आहे, पण त्या साक्षरतेकडे गेल्यानंतर मी मराठी चालत नाहीये, त्याला कुठली बोलावी लागते आणि त्यामुळे त्याला ॲड्रेसिंग सुद्धा, तिथे गाव सुद्धा, वाडे सुद्धा हा त्याला प्रॉब्लेम असतो। त्यामुळे इथे जर गोवा सारखं झाला, त्या गोव्यातील मुलांना एम्प्लॉयमेंटसाठी पण ऑपॉर्च्युनिटी मिळेल आणि इथल्या पोस्टल सर्व्हिसेससाठी सुद्धा चांगल्या पद्धतीने त्यांना गोव्यातील मुलांना एम्प्लॉयमेंट सुद्धा खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये पोस्टलमध्ये एम्प्लॉयमेंट मिळते, यासाठी गोवा सरकार बेकार व्हावं असा आमचा प्रयत्न आहे। इमर्जन्सी पण त्यासाठी केलेला आहे। जमिनीचे प्रकरण आसूं वा नोकर भरतीचे, ह्या दोन्ही प्रकरणात पारदर्शकता येवपाक लागून मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी खर कायदे केल्यात। तरी लेगीत विरोधक बिनबुडाचे आरोप मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि तांच्या घरच्यांचेर करतात। जर विरोधकाकडेन पुरावे आसत जाल्यार तांणी ते सादर करचे आणि मागीरच मुखेलमंत्र्यांचेर आरोप करचे।
विरोधकाकडेन खंयचोच मुद्दो नाशिल्ल्या कारणान गोंयच्या जनतेची दिशाभूल करपाचो यत्न ते करतात। हाच्या फुडें मुखेलमंत्री वा तांच्या घरच्याचेर बिनबुडाचेर आरोप केले जाल्यार कायदेशीर मार्ग अवलंबपाक आमी फाटीं फुडें पळोवचे नात अशी शिटकावणी समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी पत्रकार परिशदेंत दिली। ह्या वेळार मुरगांवचे आमदार संकल्प आमोणकार, साळगांवचे आमदार केदार नायक आनी भाजपाचे म्हणयारे गिरिराज पै वेर्णेकार हाजीर आशिल्ले। जर भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर प्रमोद सावंत ह्या जॉब स्कॅमान भितर जर आसा जर जायत जाल्यार तुम्ही किंवा जनता म्हणटा ते आमचेच मनीस पसून कांय वेळा पयलीं वर्सां पयलीं आमचे कडेन संलग्न आशिल्ले त्या मनशाक पसून भितर उडोवपाक ह्या सरकारान फाटीं फुडें केलें ना। जे सरकार लोकांचे पयशे जनतेची लूट जाल्या ती थांबोवपा खातीर आनी लोकांक एक बरो संदेश दिवपा खातीर आमचे सगळे भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी असतले, आमचे सगळे मंत्री असतले, आमदार असतले, प्रत्येक जणान आव्हान केल्ले आसा मिडियाच्या मार्फत की अजून कोणाक कितें भंय दिसता पयशे दिले आनी तुमकां कोण तरी आनी कितें तुमच्या जिविताक धोका जर जाय ती जबाबदारी आमची, पूण येवन लॉन्च करात म्हणून तर एले व्हडले स्कॅम हे उक्ते जाल्ले आसा। आणि आयज ताजेर मात करपा खातीर आमी स्टाफ सिलेक्शन अपॉइंटमेंट केल्ल्या स्टाफ सिलेक्शनांतल्यान एडवर्टाइजमेंट 280 एलडीसी म्हणजे क्लरिकल लेवल पोस्टांचो एडवर्टाइजय जाल्लो आसा। वो डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारानच घेतिल्लो निर्णय आसा। जर अशा पद्धतीचे एके वटेन संसदेत काँग्रेसची आपणात सापडली जाल्यार इंडिया आघाडीच्या फुडारपणाचेर आता राष्ट्रीय जनता दलाचे अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हांणी प्रस्न उपस्थित केल्यात। तांणी अस्तंत बंगालच्यो मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी ह्यो इंडिया आघाडीचे फुडारपण करपाक शकतात अशी टिप्पणी केली। काँग्रेसीन हाचेर कितेंय म्हटलें तरी लेगीत ममता बॅनर्जी हांकाच इंडिया आघाडीचे फुडारपण करचें पडटलें अशें तांणी मुखार सांगलें। कांग्रेस उसकी आपत्ति जता रही है लालू जी। कांग्रेस क्यों जताने नहीं ममता को दो तो ममता जी को दे दिया जाए। हाँ दे दे। राहुल गांधी हांच्या फुडारपणाचेर कसल्याच तरेचो प्रस्न उपरासना। राहुल गांधी हे देशाचे व्हडले नेते जावन आसात। इंडिया आघाडीचे आमी वांगडी खंयच्याच मुद्द्याचेर एकठांय बसून प्रस्न सोडयतात अशें शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे फुडारी संजय राऊत हांणी सांगले। लालू प्रसाद यादव हांच्या वक्तव्या उपरांत संजय राऊत हांणी राहुल गांधी विशीं हे केल्ले वक्तव्य आसा। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर आनी आतां खबरो सोंपोवचे परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो। दिल्लीत मनयलो राष्ट्रीय मानवाधिकार दीस। मानवाधिकार उल्लंघन पयस करपाक लागून आनी लोकांक तांचे अधिकार दिवपाक लागून राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता बरें काम, सांगले राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी। लोकसभा आनी राज्यसभेत विरोधकांनी केल्ल्या बोवाळाक लागून आयज लेगीत संसदेचे कामकाज जालें स्थगीत। सोरोस मुद्द्यावेल्यान भाजपाची भासाभाशेची मागणी। बांगलादेशात हिंदूंचेर जावपी अत्याचारा आड गोंय, देश आनी पुराय संवसारभर विरोध प्रदर्शन आसा सुरू। बांगलादेशांतल्या अल्पसंख्याकांचेर जावपी अत्याचार थांबोवपाचे भारताचे आवाहन। वीज मंत्री सुनील ढवळीकर हांच्या हाजेरीत आयज मनयलो उर्जा सप्तक 2024। तरेकवार संस्था आनी विद्यार्थ्यांक भेटयले पुरस्कार। आनी दिवचलेचो फामाद वर्सुकी नवो सोमार उत्सव मनयलो उमेदीन आनी भक्तिभावान। ग्रामस्थ गांवकार मंडळ तशेंच 10 जाण बाजारकार मंडळाच्या वांगड्यांनी घेतली शांतादुर्गेची भेट। आनी इतल्यान हे खबरापत्रांक हांगा सोंपता। परतून मेळुया फाल्यां सांजेच्या 4 वरांच्या खबरापत्रांत। तो मेरेन नमस्कार।